बागीवन पेद्रूचे पयली चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मदें आसलोल्या वडिलांक ही बूद दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमचे आदीं केला त्या हिंडाचे गवणी जायात, ताची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय, पूण आपले खुशेन. देवाक जाय त्या प्रमाणे मेळ्ळे जोडीचे आशेन न्हय, पूण काळजाचे हुरबेन. तुमच्या आदीन आसलेल्यांचेर जबरदस्तीन अधिकार चलूं नाकात, पूण तुमच्या हिंडाचे नमुने जायात. आनी जेन्ना मुखेल गवणी दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगडना तसले मोहिमेची तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. जबाब: म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाक चलयता. काळक्या खोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब: म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पटात, पळेतात, थोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांचो बरोन ओत्ता. जबाब: म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दोन दिसा म्हजे वावरतात. ओच्चीत घरांत देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकाळ. जबाब: म्हजो गवणी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गार. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलों आनी हेमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जोयत वचचे नात. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजाऱ्यांच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपले सिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां जोआन बाप्तिस्त, कोण एलिजा, दुसरीं कोण जेरिमायस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमोन, जोनासाचो पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मांसान न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों, आनी तिचेर जोयत व्हरूंक हेमकोणांक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलों. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ पवित्र पुस्तकान आमचे कितलेच कडेन कडप हे उतर मेळटा. कडप गोट हालोना दोलोना तसले अखंड कडप. खडपाक जितले पुसतात तितले ती सुटसुटीत, पूण ताचेर कितेंय पडत तो ताचे घट्टान. आयचे पयले वाचपान देवाचे उतर वडिलांक उलो करून शिटकायता आनी म्हणटा, तुमचे यादीन दिलोल्या हिंडाची जतनाय घेयात. जबरदस्ती करून न्हय, पूण नमुन्याचे मनीस जावन दाखयात. हातांत जुट्टी आसतना जाय तशी चलोवंक जायना. जण एकलो त्या जुट्टीची जबाबदारी दिवंक न्याय सभे मुखार उबो उरतलो. शुभ वर्तमानान जेजू पेद्रूक खडप म्हूण पाचारता. सभा बांदतलो म्हूण जेजू पळयता. पेद्रून ताका सारको वळखलोलो. तो समजलो होच तो इजायस प्रवाद्यान पुरगोटलोलो. अजापवून बुध दिनार पदवेदार देव फुडल्या युगांचो बाप, शांतीचो कुंवर. इजायस 9:5. आनी हाकाच लागून तो म्हणूंक पावता, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी ह्या ताच्या भावार्थाक एक मोळाचो इनाम फावो जाता. एक व्हड जबाबदारी फावो जाता. पवित्र सभा बांदपाची जबाबदारी. खडपार घर बांदले ते पावसाचे उदकाचे लोटांक वाडोलांक फुडो करूंक पर्यान गोट अखंड उबे. देव आमकांय असले अखंड भावार्थाची जावंक मागता. तर आमचो आयज थाराव जावन दी. ल्हान वस्तूंनी अखंड भावार्थाचो वो भावार्थाची जावन जेजूचो पाटलाव करूंक वावरुया.